नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश प्रभावणकर. टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. घर मोडून उडोवपाच्या प्रकरणात तडजोडीची तयारी दाखयल्ल्या फॅमिलीचो परतो यू-टर्न. घरधनी सांगता केस फाटीं घेवचे ना, फकत घर बांदून दिवपाक सांगला. मुखेलमंत्री म्हणटा कारवाय जातलीच. फोंड्या बुधवारा राती चोरांनी फोडली 12 दुकानां. पुलीस घटनाथळार. घडणुकेचो पंचनामो, चोरयेचो तपास चालू. म्हापशा गणेशपुरी वाठारांतल्या अहमद देवडी खून प्रकरणात आनीक दोग दुबावितांक अटक. दुबावितांक 5 दिसांच्या न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त. न्यायालयाचो आदेश. राजधानी पणजेंतल्या प्रदूषणाचो डेटा आसा तरी खंय? लोकांक पडला प्रश्न. सेन्सर काम करतात काय ना ह्या विशीं दुबाव. देवळां आनी शाळांच्या 100 मीटर आवाठांत बार्रांक परवानगी दिवपाचो 1980तलो कायदो. आपल्या सरकारान बार्रांच्या परवान्या खातीर केले दुप्पट शुल्क. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती. दक्षिण आफ्रिकेन अफगाणिस्तानाक हारयत T20 वर्ल्ड कपाचे फायनलीत केलो प्रवेश. 56 धांवड्याचें आव्हान आफ्रिकेन सहज केले पुराय. आनी आतां खबरो विस्तारांत. घर मोडून उडोवपाच्या प्रकरणात तडजोडी तयारी दाखयल्ल्या घरधनी प्रिन्शा आगरवाडेकर हिणें आतां टिका जावपाक लागिल्ल्यान परतो यू-टर्न घेतलो. ती सांगता केस फाटीं घेवची ना, फकत घर बांदून दिवपाक सांगला. इतले मजगतीं सरकार ह्या प्रकरणाचेर कशीच तडजोड करचे ना म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलें. आसगांवांतल्या प्रदीप आगरवाडेकार फामिलीचे घर मोडून उडयल्या उपरांत पुराय गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. विरोधक, समाज वावुरपी, थळावी आमदार धरून मुख्यमंत्री लेगीत आगरवाडेकार फामिलीच्या घरामेरेन पावलो आनी तांकां न्याय मेळोवन दिवपाचें आश्वासन दिलें. केस क्रायम ब्रांची मेरेन पावली. मुख्यमंत्र्याच्या आश्वासना उपरांत घर दुरुस्ती खातीर PWDचे अधिकारी लेगीत त्यांच्या घरामेरेन पावले. इतले सगळे जावन लेगीत बुधवारा राती कडेन घर मोडून उडोवप्या आड पुलिशेन केल्ली कागाळ फाटीं घेता म्हणून आगरवाडेकार फामिलीन सांगलें. म्हाका दिसता ते कशें आमचे CM सर आनी MLA आनी तुमी रिपोर्टर सगळे न्यूजवाले म्हाज्या वांगडा येयले न्हू. सो मे बी आतां ताका लागून बी अशें जाल्यार कोण जाणा, पूण म्हाका म्हणूंक लागलें आपूण जे तुमचें कितें मोडलेलें केल्लें आहा न्हू तें आख्खें घर तुमकां आपूण सारकें करून दिता तुमचें. आनी तुमच्या हितून आपूण इनवॉल्व जायना. तुमकां कसलेच आपूण त्रास आनी करिना. आनी आपली जी सॅलरी आसा पळय न्हू ती आपूण कॅन्सल करता तिचे कडसून. तुमकां आपल्या कडल्यान केन्ना त्रास करून घेवचे ना. तुमकां कितें हक आहा तुमचो तुमकां मेळटलो म्हणून सांगला तेणी. ओके. आपल्या तर्फे आनी कांयच येना म्हणून. आनी जे तुमच्या घराचे कितें आहा ते सगळे तुमकां आपूण करून दिता म्हणून सांगला. आमकां ते रिप्रेझेंटेटिव्ह कुमार म्हणून कोण येयल्लो. पूजा सर कुमार म्हणून. सो तुम्ही एग्री जाले आता तेका न्ही? आतां पळय हांवूय म्हाजी भुरगीं आहा तेची भुरगीं तेणी म्हाका हें सांगलें न्हू. आतां तिणें सांगलें कित्याक म्हणजे तुमी आख्खे गोंयचो लोक म्हाज्या वांगडा आहा न्हू. तांकां कितें तरी खंय तरी तांकां कितें हय MLA आहा आमचो, CM येयलो स्वता आमच्या हेचो आनी सगळे तुमी रिपोर्टर आहात ते सगळे आख्खे गोंयचे म्हाजे कडेन लोक येयले. अशें मे बी तांच्या मनाक कितें तरी खंय भंय कहो दिसलो कितें तरी जालें तांकां तें. तेका लागून येवन तेंच्यांनी अशें उलयलें अशें म्हाका दिसता. सो तुम्ही आता म्हणजे तुमचे सेटलमेंट जाले तांच्या बरोबर तर कॅन से दॅट. आसगांवांतले घर मोडून उडोवपाच्या प्रकरणात आगरवाडेकार फामिलीन केस फाटीं घेवन नाजाल्यार आनी कितें करूं पूण ह्या प्रकरणाचो निकाल लागपाकूच जाय अशें थळावी आमदार निलायला लोबो सांगता. गोंयान अशे तरेचे प्रकार परतून घडपाक जायना ताका लागून घर मोडप्यांचेर खर कारवाय जावपाकूच जाय अशेंय तिचें म्हणणें. काल राती आमकां आयकोन येयलें की आनी पुजा शर्माचो कोण तरी एजंट येता एंड सेटल्स दीस ऑल. ते फॅमिली कडेन कितें सेटल केला काय सेटल केला तें आमकां खबर ना. म्हाजें फकत एकूच रिक्वेस्ट आमच्या चीफ मिनिस्टराक आनी की ही केस जी क्रायम ब्रांचाक दिल्या इट शूड कम टू अ लॉजिकल एंड. गोंयकारांक सगळ्यांक कळोंक जाय बाबा कितें घडलें. द होल ऑफ गोवा वॉज विथ दीस फॅमिली आनी ऑल ऑफ अ सडन they everything gets compromised आणि ती म्हणतात आपण केस फाटी घेता.
केस तेणी कितें करता ती सोडून घाल. एज अ चीफ मिनिस्टर म्हाका खबर आहा CM will not allow this thing to go on like this. I thought for the first time हेंकाय हे बिल्डर लॉबींकूय एक मेसेज वयतली म्हणून बाबा हे जायना येवन कोणाचें घर मोडूंक जायना विदाउट फॉलोईंग लिगल प्रोसिजर, कोणाक तरी किडनॅप करूंक जायना आनी मागीर येवन हे पळय पैसा फेक तमाशे देख हल्ले जाला. हल्ले जावंक जायना आनी आय एम शुअर आमचो चीफ मिनिस्टर will take cognizance of this आणि कितें क्रायम ब्रांचाक केस दिला ती लॉजिकल एंड येवंक जाय आनी आख्खे गोंय पळयता वॉट इज गोईंग ऑन हियर आनी आख्खे गोंयभर लोकांक कळोंक जाय हे पूजा शर्मा म्हणून इतले कितें स्ट्रॉंग ते. दुसरे वटेन केस फाटी घेवपाच्या आगरवाडेकार फॅमिलीच्या निर्णयाचेर समाज वावुरप्यांनी खर तिडक उक्तायल्या. ही केस तांणी फाटी घेतली जाल्यार आज गोंयकार हरतलो आनी बिल्डर लॉबी जिखतली अशें समाज वावुरपी रामा काणकोणकाराचें म्हणणें. पळयात. अचानक जेन्ना विड्रॉ करता केस, इट इज सेटिंग अ रॉंग एग्जाम्पल टू ऑल द गोवन्स. इट इज सेटिंग अ रॉंग एग्जाम्पल टू फाल्यां सकाळीं कोणाक खऱ्यांनी त्रासान पडटलो पळय तो मनीस सुद्दां आयज आमी एक्टिव्ही चिंतपाक पडटले की बाबा आमी वचों काय हो कॉम्प्रोमायज करतलो. हे दोन दुबाव आमच्या मनान डेफिनेटली येतले. दुसरी गजाल म्हणटा ती एक कॉन्फिडन्स लेवल बिल्डअप जाल्लो आहा कोणा कडेन, ब्रोकरा कडेन, बिल्डरा कडेन, गुंडा की आमी डेमोलिश करूं शकता आनी मागीर तांकां पयशांनी सेटल करूं शकता. आनी ही एग्जाम्पल जर गोंयांत सेट जालें जाल्यार म्हाका दिसता सगळे टेनंटांक खतरा आसा गोंयांत. अरावंड मोर दॅन 30,000 केसीस टेनन्सी केसीस मुनकार केसीस पेंडींग आसा ज्यो रिजॉल्व जावंक ना अजून पर्यंत, मामलेदारान पेंडींग आसा. सो म्हाका दिसता की खंय तरी जरी तर अशें जावपाक जाय, हो प्रेसिडेंट इज अ व्हेरी रॉंग प्रेसिडेंट. चीफ मिनिस्टर हॅव टू इन्वेस्टिगेट on this and he have to remain the same irrespective whether that party has compromised. He have to arrest the person because it is illegal destruction, illegal demolition of the house. घर मोडपाच्या प्रकरणाचो निकाल कितें लागू ही पाळी फाल्यां आनीक खंयच्या गोंयकाराचेर येवपाक जायना तेन्ना अशे तरेच्या प्रकरणांचो निकाल लागून लोकांची घरां मोडून उडोवप्यांचेर खर कारवाय ही जावपाकूच जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंयांत चोरयेच्या प्रकरणांनी दिसान दीस वाड जायत आसा. फोंड्या बुधवारा राती कुडतरकर आर्केड बिल्डिंगेंतली 10 ते 12 दुकानां चोरांनी फोडली. 10 ते 12 दुकानां फोडली खरी, पूण चोरांनी कितें चोरून व्हेले तें कळपाक मार्ग ना. पुलिशेन घडणुकेचो पंचनामो केलो. अनवळखी चोरा आड गुन्यांव नोंद केला. आमी पयले लोक पळयली आनी मागीर हांगा ऑफीस तेन्ना ओपन जाली तेन्ना तांचे फोन आयले की आमचें ऑफीस ओपन जालें. येवन पळय जाल्यार सगळे लोकां पळयली. मागीर आमी पुलिसांक कंप्लेन केली आनी ते आतां चेक करता. ऑलमोस्ट कितली शॉप्स फोडले? 11 शॉप ऑफिसीस फोडले. ऑफिसीस आनी कितें कॅश आनी बाकीचें सामान कितें चोरयेक गेलां? कांय नोटपाक जालना. 2 मोबायल म्हणटात ते चालू आसा. तपास चालू. कितें तुमचें शॉप फोडलां चोरांनी अशें म्हणून कानार पडलें? आमचें ऑफीस फोडलां आनी कितें घेता आत्तां पावलो. आतां इन्फॉर्मेशन आयलें अशेंच जालां. ओके. पळयलें आतां पळयता तुमचोय मनीस बरोबर आहा. ओके. सो कितें व्हेलां बीन तुमचें इम्पोर्टंट कितें सामान आशिल्लें तें व्हेलां बीन? आतां लॅपटॉप बी थंय जाग्यार दिसता वयरून तो वचून ना. आतां भितर हातूंतले ड्रॉवरांतलें कितें घालतलें. ओके. तुमचें नांव कशें? हांव राजेंद्र दळवी. ओके. तुमचें शॉप कसलें तरी? खंयचें शॉप कितें करपाचलें शॉप? खंयचें हें हय. हें आमचें फायनान्शियल मॅनेजमेंट. ओके. थँक्यू. हे म्हजें ऑफिस F11. हांगा तांणी लॉक सगळ्यांचे एक्का पद्दतीन तांणी तो हिंज आसता ती हिंज कट केल्या आनी ऑफिसीस उगडल्या. भितरले तशें कांय म्हणजे आमचे वॅल्युएबल्स आतां कॅश बी कांय नाशिल्लीच. सो ते कॅश बीश कांय ना, पण फायली सगळ्यो हेवटेन तेवटेन सगळे ड्रॉवर उगडल्या, ड्रॉवरांतले सगळे काडून भायर उडयला. सो ते आनी भायर आतां लॉक बी सगळें मोडला ते सगळें नुकसान. बाकीचे कांय नाशिल्ले वॅल्युएबल म्हणून नुकसान कांय जावना म्हणपाचें जाल्यार सांगपाक जाय. कितली शॉपां पडल्या हांगा ह्या फ्लोराचेरच 6 आनी त्या भायर वयल्या फ्लोराचेर 3-4 फोडल्या म्हणून आयकलां. हांव वचूना पळोवंक. सो ह्या कॅम्पसांत तुमकां हांगा CCTV कॅमेराज ना? ना, CCTV कॅमेराज ना. सर सध्या मी आता फोंडेच्या कुडतरकर कॉमर्शियल आर्केड हांच्या जाग्यार काल राती जो जोरान जो पावस पडलेलो त्याचा फायदो घेवन काय अज्ञात चोरट्यांनी ह्या इमारतीची बिल्डिंग नंबर 5 जो आसा
तितली सुमार पयल्या माळ्या वयली जवळ जवळ 6 आनी वयल्या माळ्या वयली 5 तेज्या वयले 1 अशें जवळ जवळ 12 शॉपां वजा कार्यालयां ही काल फोडलेलीं आसात. हे चोरयेच्या घडणुकेंत चोरांक व्हडलेशें कांय मेळोंक ना. चोरांनी खंयच्या उद्देशान ही दुकानां फोडलीं हेंय अजून कळोंक ना. पुलीस घडणुकेच्या सुवातेर पावून तपास करून गेल्ले आसात. चोरांनी जितली दुकानां फोडलीं जितलीं कार्यालयां उगडल्यां तितूंतल्या खंयच्याच मौल्यवान वस्तू हात लावना. तो फक्त पयशांच्या सोदात आयिल्ले असो तरी सत्य आत्माक आसा. खुबश्या कार्यालयांतल्यो फायली हेवटेन तेवटेन उडयल्या, सामान कुठून उडयलां. थोड्यांची कुलपाची तोडलेलीं ती त्यांच्या टेबलार दवरून चोर गेल्ले आसात. तांचो मोटीव अजून कळोंक ना. पुलीस हे घडणुकेचो तपास करतात. फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर हांव शेखर नायक. अहमद देवडी खुनशी हल्लो प्रकरणात म्हापशा पुलिशेन आनीक 2 दुबावितांक अटक केली. फाटल्या दिसांनी पुलिशेन ह्या प्रकरणात 3 जाणांक अटक केल्ली. मात कांय दुबावीत फरार आशिल्ले. मात आतां आनीक 2 जाणांक ह्या प्रकरणात अटक करपाक म्हापशा पुलिशेक येस आयला. ह्या प्रकरणात अटक केल्ल्या दुबावितांक न्यायालयान 5 दिसांची न्यायालयीन बंदखण दिल्या. म्हापशेच्या गणेशपुरी वाठारांत 30 मेक जाल्ल्या खुनशी हल्ल्यात अहमद देवडी हाका मरण आयिल्ले. पुलिशेन ह्या प्रकरणात 3 जाणांक अटक केल्ली, पूण कांय दुबावीत फरार आशिल्ले. मात आतां म्हापशा पुलिशेन लक्ष्मीनगर हावसिंग बोर्ड हांगा रावपी आनीक 2 दुबावितांक ह्या प्रकरणात अटक केल्या. नारायण उर्फ बाबू भालेकार आनी मुट्टप्पा उर्फ सनी निकोडे अशी तांची नांवां आसात. तांकां महाराष्ट्रांतल्या बांदा हांगासरल्यान अटक केल्ली. म्हापसा पुलिशेन ह्या दुबावितांक न्यायालयांत हजर केल्ले. ते प्रमाण ह्या दुबावितांक न्यायालयान 5 दिसांची न्यायालयीन बंदखण दिल्या. म्हापसा गणेशपुरी जो अहमद देवडी मर्डर केसी फाटल्यान म्हापसा पुलिसांनी पयलीं 3 जाणांक अरेस्ट करून ह्या केसी फाटल्यान इन्वेस्टिगेट करना फुडें अशें कळून येयलें की बऱ्याचशा भुरग्यांचो ह्या केसी फाटल्यान हात आसा. आनी 3 अरेस्टा नंतर म्हापसा पुलिसांनी परत आनी 3 जाणांक अरेस्ट केले. ह्या 6 जाणांक GMFC कोर्टान ज्युडिशियल कस्टडी सुनावली आनी जो मेन अक्यूज आशिल्लो ताका म्हापसा पुलिसांनी जो RK आसा RK भालेकर हाका म्हापसा पुलिसांनी अरेस्ट करून तांकां GMFC कोर्टान 10 दिसांची पुलीस कस्टडी सुनावली. आनी अशें कळून येयलें की जो RK आसा मेन अक्यूज ताचो खंय तरी भाव बाबू भालेकर होय सगळ्या हेतून इनवॉल्ड आसा. आनी जेका सपोर्ट करपी जो बाबू भालेकर आसा ताचो आंगडी सनी हाकाय म्हापसा पुलिसांनी काल अरेस्ट केल्ले आसा आनी आयज GMFC कोर्टान तांकां प्रोड्यूस करून 5 दिसांची पुलीस कस्टडी सुनावली आसा. ह्या देवडी अहमद केसी फाटल्यान सध्या मेरेन म्हापसा पुलिसांनी 9 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा. अशें कळना जाता की ह्या मर्डर केसी फाटल्यान बऱ्याचशा लोकांचो सध्या इन्वॉल्वमेंट आसा. म्हणटा TV खातीर रिपोर्टर्स नेहा असोली. स्मार्ट सिटी म्हणजे फक्त रस्ते आणि सोबितीकरणूच न्हय जाल्यार माहिती तंत्रज्ञान हो स्मार्ट सिटीचो कणो. पणजे स्मार्ट सिटी मिशन खाला 180 कोटी खर्च करून गोवा इंटेलिजंट सिटी मॅनेजमेंट सिस्टम आल्तीन हांगासर स्थापन केला. पणजे आणि पणजेच्या लागसरच्या गावांनी वेगवेगळे तरेचे कॅमेराज, रावटर आणि सेन्सराचे जाळे विणला. पळयात पुराय बातमी. स्मार्ट सिटीचो भाग म्हणून पणजे आणि लागसारच्या 6 जाग्यांचेर एअर क्वॉलिटी इंडेक्स मेजपा खातीर सेन्सर बसयल्यात. दोनापावल, मिरामार सर्कल, KTC बस स्टँड, GMC, पोरणे गोंय आणि रायबंदर ह्यो त्यो सुवातो. आणि हे सेन्सर हवेतले कार्बन डायऑक्सायड, पर्टिक्युलर मॅटर, कार्बन मोनॉक्सायड, नायट्रोजन डायऑक्सायड, PM 2.5, लाईट सल्फर डायऑक्सायड आणि नॉईस इतल्यो गोष्टी मेजता. आल्तीन स्थित इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर खंय हो डेटा मॉनिटर करता. या सेंटरा कडेन ही तांत्रिक माहिती एनालायज करपाक एक्सपर्टायज आसा काय ना हो प्रश्न आसा. त्या शिवाय हो सगळो डेटा वेबसायटीर घालून सार्वजनीक केल्यारूच ताचो फायदो जातलो अशें लोक म्हणटात. हे सेन्सर खरेच काम करतात आणि तो डेटा खंय तरी स्टोर जाता काय ना हे कळपाक मार्ग ना. पूण एक गोष्ट अनुत्तरीत उरता ती म्हळ्यार जेन्ना उच्च न्यायालयान पणजेच्या प्रदूषणाची चाचणी करपाक लायली तेन्ना हो डेटा घेवच्या बदला गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डान हवेचे प्रदूषण मेजपाक हांगा मोबायल व्हॅन कित्याक काडिल्ल्यो. पणजे स्मार्ट सिटीच्या नामाचेर पणजे कितलेशेच प्रोजेक्ट चालू आसात आनी ऑलरेडी कंप्लीट जाल्या. आनी तातूंतलोच एक प्रोजेक्ट आसा जो सगळे गोंयचे पणजेचे पोल्युशन मेजर करपा खातीर आसा. एअर क्वॉलिटी इंडेक्स मेजर करपा खातीर एक इम्प्लिमेंट केल्लो आसा हो प्रोजेक्ट. इट्स अ पार्ट ऑफ अ लार्जर प्रोजेक्ट जो L&Tन इम्प्लिमेंट केला 180 कोटी रुपया खर्च करून. हांगा सगळे कडेन
आणि हे जे एअर क्वॉलिटी इंडेक्स आसा ते एक मेजर करपा खातीर पणजे आनी सरावंडींग एरियेन भितर 6 अशी स्टेशनां बसयल्लीं आसा. ताचे भितर एक आसा मिरामार, आतां हांगा आसा, हांगा एक स्टेशन आसा. त्या शिवाय दोनापावल एक स्टेशन आसा, पणजे बस स्टँडाचेर KTC बस स्टँडाचेर एक स्टेशन आसा. त्या शिवाय GMC, रायबंद्रा आनी ओल्ड गोवा अशा 6 जाग्यांनी ही एअर क्वॉलिटी इंडेक्स मॉनिटरींग स्टेशन्स बसयल्लीं आसा. आनी ही फाटल्या तांच्या स्मार्ट सिटी वाल्यांच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे फाटली 2.5 वर्सां हे स्टेशन चालू आसा. आजवत ते हे डेटा मॉनिटर करता, पूण हे खंयच डेटा हो अवेलेबल ना. तांकां विचारल्यार तांकां कांय खबर ना आनी ते सांगता की तांचे एक कंट्रोल सेंटर आसा ते खंय हो डेटा मॉनिटर करता. आतां इतलो पयसो खर्च करून आमी हे स्टेशन्स बसयल्या, ते इन्फॉर्मेशन जर लोकां पर्यंत पावना तर ह्या स्टेशनाचो कांयच फायदो ना. आनी ती खरीच हे जे मॉनिटरींग सिस्टम आसा ती चलता काय ना हे सुद्दां कोणाक कळपाक कांय मार्ग ना. सो खरें म्हणजे हे जर खरेंच जर ताचो फायदो जावपाक जाय जाल्यार हो डेटा आसा तो ऑनलायन येवपाक जाय, तेन्नाच ह्या डेटाचो फायदो जातलो. कारण इंट्रस्टींग गोश्ट म्हणजे हालींच हायकोर्टान पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक डायरेक्ट केल्लें की पणजेचे पोल्युशन लेवल चॅक करा म्हणून, जेन्ना रस्त्याचें काम चालू आशिल्लें. आनी तेन्ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक हांगा मोबायल व्हॅन हाडून दवरच्यो पडल्यो आनी हे मॉनिटर करपा खातीर सावंड पोल्युशन आनी एअर पोल्युशन. जर हे जर फाटली 2.5 वर्सां हांगा जर ही मॉनिटरींग स्टेशन चालू आसा, एअर क्वॉलिटी इंडेक्स मॉनिटरींग स्टेशन, जाल्यार हो डेटा हायकोर्टाक कित्याक दिवना? आजवर ही एक तर स्टेशनां चलना ना जाल्यार हो डेटा खंय अवेलेबल ना, कोण मॉनिटर करना, ताचो यूज कितें असो एक प्रश्नचिन्ह आतां सद्याक लोक विचारपाक लागल्या की ह्या डेटाची जाता कितें. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक. दक्षिण आफ्रिकेन अफगाणिस्तानाक 9 विकेटींनी हारयत T20 वर्ल्ड कपाच्या फायनलीत प्रवेश केलो. पयली बॅटिंग करतना अफगाणिस्तानान दक्षिण आफ्रिकेक 56 धांवड्यांचें आव्हान दिल्लें. प्रत्युत्तरात खेळटाना दक्षिण आफ्रिकेन हे आव्हान सहज पुराय केलें. म्हादय प्रवाह समिती 4 जुलै ते 7 जुलै मेरेन म्हादय न्हंयची पळोवणी करतले. 7 जुलयाक ही समिती कळसा बंडोरा आनी कर्नाटकाच्या हायड्रो प्रकल्पाकूय भेट दितली अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिली. ज्या गजालीची तुम्ही आम्ही सगळे विशेष करून सगळे गोंयकार अपेक्षेन वाट पळयतले ती म्हादय बेसीनची बेसीन जी आसा पळय म्हादय प्रवाह कमिटी ही तांणी 4 तारखेक थारायल्ली आसा. आमकां आनीक नंतर मागीर 5 तारखेक ते महाराष्ट्रा पोर्शन गोवा पोर्शन जे आसा थंय पळयतले, विजीट करतले. ताजे नंतर मागीर तारखेक परत मागीर 8 तारखेक तांणी प्रवाह कमिटीची मिटींग दुसरी मिटींग जी पळय अशे पद्दतीन तांणी तांचो हो प्रोग्राम तसो धाडिल्लो आसा. हातूंत ही पयलीच विजीट जाल्ली कारणान म्हादय बेसीन जे आसा पळय ते म्हादय बेसीनचे कडेन संबंदीत कशें उदकाचें वापरतात कितें आसा, महाराष्ट्राचे कितें आसा, कर्नाटकाचे कितें आसा, सो 3 दिसांचो हो प्रोग्राम जालो. 8 तारखेर बेळगांव वतले, वता आसतना वाटेर कर्नाटका भितर कणकुंबी, खालसा आनी बंडोरा ही जे दोनूय नांवां आमकां सामके एकदम सारके फॅमिलियर आसात. दिवचले नवीनूच उक्तावण जाल्ल्या वाळशी ते वाठादेव ह्या 4 लेन बायपास रस्त्याक कुशीक फाटल्या दिसांनी पालसण कोसळपाच्या वाटेर आशिल्ले. मात बेरेस्तार सकाळी हे धोकादायक पालसण निमणे कोसळ्ळे. ह्या बायपासा वयल्यान वचपी दोग दुचाकी स्वार नशिबान वाटावले. संबंदीत खात्याक धोकादायक पालसणा विशीं कळीत केल्ले, मात हाचेर कोणेच लक्ष घालेना म्हणून थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. मजगती दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें घडणूक थळाचेर वचून पळोवणी केली. लक्षांत येतली आयज ही दरड कोसळलेली आसा. 8 दिसां पयलीं आमी तांकां सांगलेले धारगळे जो इन्सिडंट जाला तो हांगा जावचो न्ही, पूण म्हाका दिसता तो त्या संदर्भांत आमी सगळ्या खात्यांक कळयल्ले, डिपार्टमेंटाक PWDक कळयल्ले, मागीर आमदाराक कळयल्ले, कलेक्टराक कळयल्ले आसा, नॅशनल हायवेक कळयल्ले आसा. सगळ्यांक वारंवार
पेपर वर्क करून सुद्दां कोणीच लक्ष घालूंक ना तेन्ना आयज ही दरड कोसल्या ही पूर्ण जर लेन जर पळयत जाल्यार सगळी दरड कोसळपाच्या मार्गार आसा. हो 7वो इन्सिडंट घडटा हांगा. देवा सयऱ्यान कांय जिवीत हानी जावंक ना. तर ती जिवीत हानी जाली ताका जबाबदार कोण? आमी संबंदीत खात्या कडेन मागता, आमदारा कडेन मागता, म्युनिसिपालिटी कडेन मागता की तांच्यांनी बेग्यांतले बेगीन हाचे ऑडिट करचे, इन्स्पेक्शन करचे. कन्सर्न ऑफिसर शूड बी अकाउंटेबल. हो आतां ऑफिसर आमचो येयी आयलो, हो कितें अकाउंटेबल? ताका ताचो पगार मेळटलो, सगळें जातलें, इन्क्वायरी जावची ना, परत एकटे एस्टिमेट करतले, परत सगळे थोडे कोटी मोडटले, जालें, परत खंय तरी पडटले. हें आसपाक जायना. ऑफिसर हॅज टू बी अकाउंटेबल. नाल्यार तेणी सांगपाचें बाबा हांगा जागा आपणाक ना मेळना, डिटेल प्रॉपर स्कीप दिवपाक आमी करूं शकना. सरळ मारपाचें सर. कित्याक करतात तुमी कित्याक रिस्क घेतात? सो हांव इतलेंच सांगूंक शकता सगळ्या लोकांक हेच्या बरोबर हांव आतां फुडाकार घेतलो आनी जाता तितली रिटेनिंग हॉल बी घालपाचो सगळो प्रयत्न करतलो. आयज बिरेस्तारा सकाळी ह्या बायपास रस्त्या कुशीकचे एक व्हडले पालसण भर रस्त्याचेर कोसळ्ळे. ह्या घडणुकेत कसलीच आपत्ती जावंक म्हणजे 10 दिसां पयलीं गोमंतक टीव्हीनय ह्या बायपास रस्त्या वयल्या धोकादायक पालसणांचेर उजवाड घातिल्लो. मात ताचे उपरांत उपाय करपा कडेन सरकारी यंत्रणेन लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यान आयची ही घडणूक घडिल्ली आसा. ती धोकादायक अवस्थेत आशिल्ली पालसणां कापची ना आनी जर हे मागणे कडेन आडनदर जाली जाल्यार हो बायपास रस्तो येरादारी खातीर बंद करतले अशी शिटकावणी कांय. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पावसाच्या तडाख्यात बुधवारा दिवचलच्या मये वाठारांत एका घराचेर जाल्यार नार्वे वाठारांत टॉयलेटीचेर झाड कोसळ्ळें. 3 कडेन लायटीच्यो वायरी तुटल्यो. झाडांच्या हे पडझडीत 3 लाखां परस चड रुपयांच्या मालमत्तेची हानी जाली जाल्यार सुदैवान हेर कांयच वायट घडणूक घडूंक ना. बुधवारा दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांत वादळी वाऱ्या सयत उटंगाराच्या पावसान धुमशणां घाली. पावसाच्या तडाख्यात कांय कडेन झाडांची पडझड जाली. मयेच्या केळपाय वाड्याचेर विठू माडकर हांच्या घराचेर आंब्याचें झाड पडून घराची मोडतोड जाली. जाल्यार नार्वेच्या मुड्डेर वाठारांत एका टॉयलेटीचेर झाड पडलें. नार्वे सयत वाठादेव आनी कुडचिऱ्या लायटीच्या खांब्यांचेर झाडां पडून लायटीच्यो वायरी तुटल्यो. दिवचलच्या उजो पालपी दळान मजत कार्य केलें. काल पावस पडलो न्हू, त्या पावसाक सगळो आंबो कोसळून पडलो घरांत. आनी आंबो पडलो न्हू तेन्ना आतां भायर वसल्यार कोण नासली? वसऱ्याक आमी दोगांय आसलेलीं गो बायलां. ती मातशी घरान पावली गेली म्हणून वाटावली आनी सगळ्याची आमची इबाड जाल्या घरान पडोन. आतां पावसाक लागून तुमकां हे ना म्हणजे वस्रो सबंद येयलो? वस्रो सबंद गेलो आमचो. वस्रो गेलो आनी सगळेच गेले. आनी कुशीक जे डेंजर झाड आसले ते मारते म्हणून तुमी कोणाक कळूंक नासलें? सांगलें तेणी कंप्लेन केली म्हटल्यार तेणी कांय खावंक ना आनी कळूंकय ना हें करून. आतां तुमी सादारण म्हाका दिसता सरकारा कडेन कितें मागतात? तेणी आमकां कितें मदत करपाची. राती पावस पडल्या कारणान हांगा भरपूर झाडां पडलीं. 5 ठिकाणी झाडां पडलीं. पयले नार्वे, मया, कुडचिरे आनी वाटाडेव. पयले मया कॉल आमच्या स्टाफान एक कॉल दिले आमकां घरार झाड पडला म्हणून आनी प्लस ते लायनीचेर पडलेले. मागीर आमी गेले आनी एक्चुली वयताले आमी मया मुड्डीचेर आमच्या नार्व्या. पयलीं म्हणटा तें करुया म्हणून थंय पयलीं गेले. मागीर ते कंप्लीट केले आनी मागीर थंय गेले आमी आनी ते कंप्लीट केले. म्हणजे ते पडलेले कशें कारण टॉयलेट प्लस जी खोप आसली गरीब बावडी आसली. कशें नार्व्या? हय नार्व्या. आनी मया? मया ती बावडी गरीब आसली. तिचे 90,000 लॉस जाल्या. सेव केले आमी लाखभर रुपया. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. देवळां आनी शाळांच्या 100 मीटर आवाठांत बार्रांक परवानगी दिवपाचो कायदो 1980 आसा. तो कायदो आमच्या सरकारान हाडूंक ना. आमच्या सरकारान आतां ह्या परवान्या खातीर शुल्क दुपेट करून ते करपाक आडोवपाचो यत्न केला. काँग्रेसीक फट उलोवन ते खरें म्हणपाची संवय जाल्या असो आरोप मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलो. जे विरोधक जे बोवाळ करता पळय न्ही रे, बार्रांची आमी 100 मिटराचेर हाडली म्हणून आमी 100 मिटराचेर हाडूंक ना.
आणि आमी 100 मिटराचेर परमिशन दिवंक ना. हांव तुका सांगता 1980तलो हो सर्कुलर आसा आनी होच सर्कुलर ज्या सर्कुलरान बार्रां जी आहा पळय न्ही रे ती 100 मिटर दिवपाची पावर सरकारा कडेन आसा. आणि 1980 पासून जितकी सरकारां आहा पळय न्ही त्या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांनी ओके ही सगळी बार्रां 100 मिटराचेर रिलॅक्स खंय तरी एखादो कुरीस आसतलो खंय तरी एखादो गुमटी आसतली ती आसा म्हणून ताका बार घालपाक मेळनासलें. ती पावर सरकारा कडेन दवरलेली. त्या खातीर विरोधक जे सांगता पळय न्ही आतां हो लॉ हांवें चेंज केलो म्हणून तो चुकीचो समज आसा. हांवें कायदो बदलूंक ना. वयल्यान हांवें आनीक हर्डल क्रिएट केल्या. हर्डल कितें केलां तेंय सांगता हांवें काडलेले नवे सर्कुलर हांगासर आसा. तांकां काँग्रेसीक खोटें उलोवन आपलें खरें करपाची संवय जाल्या. हांवें जर पयलीं तेजी 5,000 फी जर आसली म्हणजे आतां सपोज एक्स मनीस म्हाज्या कडेन लायसन मागोंक येयलो हांगा खुरीसा म्हाका दी 100 मिटर रिलॅक्स सगळे मुख्यमंत्र्यांनी ती दिला. आतां जे आमदार सांगतात पळय न्ही तेंच्यो ज्यो फायली आहा तेंच्यांनी कितलेशेच फावटी जे पळय न्ही रिलॅक्सेशन घेवन बार्रां घालून घेतल्या. म्हज्या गांवांत बार ना आनी म्हाज्या पुराय मतदारसंघात फाटल्या 5 वर्सांक एकूय रिलॅक्स करून हांवें परमिशन दिवंक ना. म्हाज्या मतदारसंघांनी दिवंक ना. म्हळ्यार वेगवेगळे आमदार जे सांगता पळय न्ही तेंच्या भितर जाल्यार रिलॅक्स करून दिला. ती पावर जायना आतां काडून उडयल्ली हें सांगता म्हणून. हजारांनी लोकांची बार्रां बंद जातली वेवसाय बंद जातले आनी परत आसर अशे लोक रस्त्यार येतले. त्या खातीर म्हाज्या सरकारान ही डिस्टन्स हायेन कमी करूंक ना. हें डिस्टन्स 1980 पासून आतां पर्यंत आसा तेंच आसा. म्हाज्या सरकारान वयल्यान ही फीस ही डबल केल्या म्हणजे आसली तेज्या पेक्षा डबल करपाचें काम हें फक्त म्हाज्या सरकारान केलां. आतां हें चूक आसा जाल्यार म्हाका तेंच्यांनी सांगचें. दामणराय वाठारांतलीं 6 घरां पावसाच्या उदकाक लागून बुडिल्लीं आसा. उदक तुंबून घरांनी उदक भरलां. ताका लागून लोकांचे सामकेच हाल जाल्यात. उदकाक लागून लोकांक घरांतल्यान भायर लेगीत सरपाक मेळना. पळयात पुराय बातमी. सध्या म्हणजे हो पयलीं एक फूल कॉमन प्लॉट आशिल्लो कितें आनी हांगा शेत रोयताले आनी ताका हांगच्यान ह्या प्लॉटाक हांगच्यान उदक शेतांतलें उदक भायर वचपाक वाट आशिल्ली कितें 50 वर्सां पयलीं ताणें ह्या मनशान हो जागो घेतलो आनी घेता आसतना खडी आपणाली भितर घेतली कितें खडी भितर घेतली पूण बाळकांनी ताका खळी विकूंक नाशिल्ली. खळये फुकट दीत खळयेचे पयशे घेवन आशिल्ले त्यान बाटाक सेपरेट आनी जागो दिला एक्स्ट्रा खळये पावटीचो. आतां 50 वर्सां मायज जाली ही अशीच चलतालें. आतां 4-5 वर्सां जालीं तो ती पुरोवपाक लागला कितें आनी अशें आमकां त्रास करतात. आनी हें आतां इतलें उदक भरलां आमी कलेक्टराक धाडलें पंचायतीक धाडलें BDOक धाडलें सगळ्यांनी फक्त ऑर्डरी काडल्यात पूण आजून एक्शन कोणें घेवना. आतां हे पंचायतीचे हे आयल्यात कितें पंच आनी डेप्युटी सरपंच आनी दुसरे सरपंच आयल्यात आनी ते आतां कितें करपाक पळयतात पूण पळय कितले तेंगेले कशें कितले वचून सक्सेसफूल जाता तें. आमी सद्या आसात दामणराय ह्या गांवाक आनीक हांगा उदक फुगिल्ल्या कारणान उदक जें वचपाक वाट ना पावसाचें उदक जें वयल्यान येता तें वचपाक वाट नाशिल्ल्या कारणान 4 घरांनी उदक भरिल्लें आसा. आमी पळोवपाक शकतात हें कशें हुंवाराचें उदक न्ही जाल्यार हें उदक जें वचपाक जाय पावसाचें उदक तें वचपाक वाट नाशिल्ल्या कारणान हांगा इतली उदक भरिल्लें आसा. ह्या घराक आतां आमी पळयलां तांची तुळस हाफ म्हळ्यार बुडिल्ली आसा आनी स्टेप्साचेर पाविल्ली आसा. तशेंच तांचे फाटले सायडीच्यान घराकय उदक भरिल्लें आसा. नेक्स्ट घर आसा तातूंक कंप्लीट उदक भरिल्लें आसा. तांकां जर वाट वतलो भायर सरतलो जाल्यार ह्या उदकांतल्यानच वाट काडची पडटा आनी सगळे डिजास्टर मॅनेजमेंट पंचायत हांकां सगळ्यांक कंप्लेन करून जाल्ली आसा एवरी इयर. हो प्रॉब्लम हांकां फाटली 4 वर्सां साकून जाता. हांगाच एक आशिल्ली जी नॅचरल वाट आशिल्ली ते दुसऱ्या प्लॉटाक आशिल्ली ती वाट तांणी बंद केल्ल्या कारणान हें असो प्रॉब्लम जाता हांगा. आनीक हांकां असो प्रॉब्लम जाता की घराक कितें हाडटलो जाल्यारय उदकांतल्यान वाट करून वचची पडटा. की तुजे कोण पेशंट जर आसलो जाल्यार ताका मेडिकल अर्जन्सी भितर वचपाक मेळना आनी तांकां ह्या उदकांतल्यान एकूच वाट करून वचची पडटा. मेन हांगा पळयता आमी हे सायडीक जर तें आसा जाल्यार तांणी आपलें गेट बंद केल्लें आसा पत्रे कारण ते उदकाचो दुसऱ्या घरांतल्या उदकाचो फ्लो हांगा येवचो न्ही ह्या खातीर तांणी बंद केल्लो आसा आनी अशी हे हालांक हे लोक रावतात. गोमंतक TV खातीर रायच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकार. ह्या आशिल्ल्या टी टायम बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर.